पॉवर स्कॅमात आपण दोषी ना हे मान्य जाल्ल्यानच पर्रीकारान आपल्याक बीजेपीत घेतला म्हूण माविन प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयला. अटेम्प्ट टू स्कॅमाचे पर्रीकाराकच विचारात, स्कॅम जालेंच ना म्हूण माविन सांगता. पक्ष बदलू म्हणिल्ल्यान माविनान सुदिनाचेर बरें तोमणे मारले. सत्ता थंय खंय सुदीन, सत्ते खातीर बीजेपी बरोबर येवंक सुदीन पयलीं धांवतलो म्हूण माविन उलयला. I have got a clean sheet, one from the Supreme Court, one from the High Court, one from the District Court, and one earlier than that. Means argument before charge is a stage in law where there never was any charge against you. Police were used to make a charge, so this was dropped. Correct. That means I was clean. Whether Manohar Parrikar as a person who filed that complaint, today seriously believes that Movin Gudino was innocent and you are a victim of a political vendetta, and as opposition leader he tried to do the best out of it. See, does he believe that? See, if he had not believed that, number one, if he had not believed that, he would have not admitted me to his party, that is the Bharatiya Janata Party. You are sitting next to him, how did you feel when he called it attempt to scam? You agree with that terminology? Now let me ask I you can that. safely say there was not even there was nothing of a so-called scam in the making, which is proved by the fact that it was at best a simple irregularity of not following business rules. I can show you 100 such examples in normal governance by any chief minister or any minister where it is just overlooked as a procedural error. पक्ष बदलू आणि असले हांव सुदिनाचे सांगता गजाल्यो. सुदीन पयलो बीजेपी वांगडाय बसलेलो आसा सरकारान, काँग्रेसी बरोबरूय बसलेलो आसा. म्हाका याद आसा काँग्रेसीन आसतना असोच ताणें एक रिवोल्ट म्हूण केलो आनी तेजो PWD गेलो पोर्टफोलियो, आनी उरला ते आख्खे टर्म तो एकूच ट्रान्सपोर्ट घेवन रावलो. म्हणजे ताणें कितें ट्राय केली तेन्ना काँग्रेसीन आसतना चीफ मिनिस्टर जावपाक प्रयत्न केली. लास्टाक ही लॉस्ट PWD पोर्टफोलियो आनी तो फक्त ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. जशे पत्ता थोडे हुंय लागता तशें तूं हुंय लागता आनी तेंकता. फाल्यां काँग्रेस पावरार आयल्या परत तूं काँग्रेसी बरोबर आसतलो. सो कोण ऑपॉर्च्युनिस्ट आनी कोण बदलू? तूं व्हडलो बदलू म्हूण सांगलें, तूं हुंय पावर येता थिंगार. आज तो दाखोवपाक सोदता की आपण बीजेपी बरोबर ना. फाल्यां बीजेपी मेजॉरिटी जाली हो एक चुकोन आमी ओन मेजॉरिटी पावर येता ती दुसरी गजाल जावन आसा. चुकोन एक सुद्दां हो पयलीं जावन येतलो. म्हणजे सुदिनान जरी पक्ष बदललो ना तरी दोन्ही सायडीची उदक सुदीन पिलो म्हणून. होय, आनी फुडें तो पीत रावतलो. येता त्या इलेक्शनाक काणकोणा काँग्रेसीचोच कॅन्डिडेट येतलो. काणकोणचे 4 इच्छुक उमेदवार एकठांय वावुरतले म्हूण काँग्रेसीचो बाबू कवळेकार उलयला. काँग्रेसीन काणकोणा प्रचाराचो नाल्ल फोडलो. काँग्रेसीन बीजेपीचे यू टर्नाचे चार्जशीट घराघरांनी वाटला. गिरीश चोडणकार म्हणटा बीजेपीन देवाकय घरांनी घालून फटयले. आयज यू टर्न जे बीजेपी सरकारान जे यू टर्न जितली मारलात तांचे जे बुकलेट आमी छापले आसात ती वाटपाक प्रारंभ केला, शुभारंभ केलो आसा. ती 4 उमेदवार जे आसात तो इजदोर फेर्नांडीस, दया पागी, जनार्दन भंडारी आणि बाबा महादेव हे 4 एकठांय जावन आसात. म्हणजे कसलोच मतभेद नसताना आमी काँग्रेस पार्टीक जिखोवपा खातीर ते वावुरपाचे तुमी निर्णय केल्लो आसा. गोंयांत जो काँग्रेस पार्टी सत्ता येतली हेतूंक डावट ना. पूण तातूंत भितर काणकोणकारांचो हातभार, काणकोणकारांचें कंट्रिब्युशन जावचें आनी असो एक सगळ्यांनी निर्णय केल्लो आसा. आनी सुरवात आयज ही मल्लिकार्जुन देवस्थानांतल्यान जाता. आमची आपसी मतभेद जावन ताचो फायदो दुसऱ्यांक मेळचो न्ही हे सगळ्यांनी निश्चय केल्लो आसा. तिकेट कोणाकूय मेळो, सगळे जाण एक बरोबर आसतले. आमची युथाची टीम आसा पयलींची सगळी, ती युथाची टीम एक मत भायर वचपाक दिवपाना, एक कार्यकर्तो भायर वचपाक दिवपाना ही खात्री हांव तुमकां उतरता. कारण ही सगळी आमची टीम युटाना केली म्हणून लोकांक फटयले ते फटयले. मार्गेरेतान देवांक फटयले मरे. देवांक फटोवप न्ही, देवांक तुमी वचून घरांनी घातलेली न्ही. आमचो सरकार येयले ते बरोबर आमी ते भाशेचो प्रश्न आसता ते घरांनी घातलेले कितें जालें. देव रावल्याक देव सामके बेजार जाल्ले आसा. आणि आमचे मदीं आतां आमी जरी 4 कॅन्डिडेट आसात उमेदवार मुखार काँग्रेसीचे, आमी एक रावतले आनी काम करतले
काँग्रेसी खातीर की बाबून लास्ट टायम आमकां एक झेडपी हांगा स्ट्रॉंग डायरेक्ट ओपोज वचोन सारको गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट वचून सुद्दां जिखून दाखयला. तोच बाबू जेन्ना आयज केपेंचे MLA आनी आमचो क्लोज फ्रेंड जेन्ना हांगा लीड करता, म्हाका आशा आसा की तेजी लिडरशिपान काणकोणचे फाल्यांचो कॅन्डिडेट जिखतलो आनी लोक आमचे आसतले. थिवी शिरसे काँग्रेसीच्या निलकंठ हळर्णकाराचो कार्यकर्त्यांचो मेळावो जालो. एक जाऊया आणि शिरसाई खातीर तुम्ही मंत्रा खातीर आणि सगळ्या खातीर आमी एक जुटीन काम करूया. जरी आदी मदीं केन्ना हांव चुकला आसत माफ करा की लोकांक दिसता की ज्या प्रमाणे आयज डिमॉनिटायझेशन जालां, लोकांक जे कश्ट करचे पडटात, जे पयशे घातले जाता, आयज मायनी बंद जाला उपरांत जे तरेन लोकांची परिस्थिती जाल्या आनी आतां हें डिमॉनिटायझ जाल्या उपरांत आनीक लोक त्रासान पडलेले आहा. तेन्ना हितून सारको जावपाक प्रत्येकाक गरज आसतली, गरज आहा. आनी जर हो आमी विचार करता जाल्यार आमी खूब फाटीं उरतले. ह्या खातीर आमी एकजुटीन काम करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. धुक्याक लागून सोमारा सकाळीं दाबोळे विमानतळार सिव्हील फ्लायटीचें शेड्यूल हाल्लें. कितलेशाच फ्लायटीक उशीर जालो. सकाळीं 5 सावन फ्लायटीचें शेड्यूल गडबडलें. सादारण 9 उपरांत धुकें गेल्ल्यान परिस्थिती जाग्यार आयली. 4 मुंबयच्यो आनी 1 दिल्लीची फ्लायट आडकल्ल्यान शेकड्यांनी पॅसेंजर आडकून उरले. घेव एक ब्रेक.